वीज पुरवण करपा खातीर गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक राज्यांचेर अवलंबून आसा। गोंयांत वीज निर्मिती करप भोव गरजेचें। ते खातीर सोलर, हायड्रोजना वरवीं वीज तयार करप गरजेचें आसा, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत माजोड्डा भुंयगत लायटीच्या कामाच्या उक्तावणा वेळार उलयतालो। गोय सरकार लायट विकती घेताना 5.5 ते 6 रुपयांनी घेतात आणि लोकांक तीच लायट 2.5 रुपयांनी दितात। आम्ही लोकांचो पयली विचार करतात, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगले। तशेंच नवी नवी योजना चालीक लायता, पूण कांय नागरीक ताका विरोध करतात। तन्माळ प्रकल्प वीज निर्मिती खातीर आसा। नागरिकांनी हाचेर सकारात्मक नदर दवरून सरकाराक सहकार्य करचे। कांय जाण मात तन्माळ प्रकल्पा आड न्यायालयात देखून ह्या प्रकल्पाक 1.5 ते 2 वर्सां कळाव जालो। आता प्रकल्पाचे फकत 20% काम उरला, अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले। आता पॉवर मिनिस्टर जे सांगतालो, आम्ही हार्डली पॉवर जनरेट करता, म्हणजे इट इज 0.1% पॉवर जनरेट आम्ही गोंयांत करता। आता करपाक लागले। ओके, आम्ही सगळी पॉवर वी आर डिपेंडंट ऑन नेबरिंग स्टेट, आणि जी पॉवर आम्ही घेता त्या पॉवरीचो रेट कमीत कमी 5.5 ते 6 रुपये आसा। आम्ही तुमकां दिता त्या पॉवरीचो रेट कितलो आहा, घरांत पर युनिटचो रेट कितलो, 2.5 रुपये आसा। आम्ही 5.5 रुपयान घेता आणि 2.5 रुपयान तुमकां दिता, बाय डुईंग द लॉस ऑफ 2.5, 2.5 रुपया लॉस करून 22 वर्सां इंडस्ट्रीक आमकां 7.5 रुपयान मेळटा। तरी सुद्दां जेन्ना आमकां पॉवर शॉर्टेज आसता, वी आर गिवींग प्रायोरिटी फॉर द पीपल अँड आस्किंग द इंडस्ट्री, तुम्ही तुमचं जनरेटर चालू करा। ते जनरेटर चालू करता, हॉटेलवाले जनरेटर चालू करता, आणि आम्ही लोकांक कमी करिना। आणि लोक लायट मातशी बंद जाली काय ना कोणाक गाळी जावता, पयली येयीक मागीर येयीक आणि थोड्या वेळान लायट येवंक ना जाली काय ना मागीर आमदाराक गाळी थावप डायरेक्टली। आणि ताज्या उपरांत पॉवर मिनिस्टर, लास्ट उरलेले मुख्यमंत्री, तेकाय सोडिना। कित्याक ना हे आमी पळयना। म्हणजे हांवें फक्त सांगपाचो उद्देश म्हाजो इतकोच आसा, कारण आमी जेन्ना तमनार प्रोजेक्ट जो गोंयांत अजुनूय पॉवर हाडपा खातीर केलो, ताका खूब मोठो लोकांनी विरोध केलो, खूब कडेन। म्हाका सांग, जर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जर डेवलप केलें ना जाल्यार इन फ्युचर हे आमी कंटिन्युअस इलेक्ट्रिसिटी जी दिवपाक जाय ती कशी दितले। आमकां जर पॉवर हाडटले आसत जाल्यार ताच्या खातीर शेवटी टमनार प्रोजेक्ट आसलो कितें, आमकां कर्नाटक राज्यांतल्यान जी पॉवर हाडपाक जाय ताच्या खातीर तर तमनार प्रोजेक्ट आशिल्लो। अजूनही बी म्हणजे 50 आता हार्डली 10 to 20% काम उरला, बरोबर 20% काम उरला। म्हणजे लोक सुप्रीम कोर्टान गेले कितें करपाक, तमनार प्रोजेक्ट आडोवपाक। कोणा खातीर करता आमी, फक्त आमच्या घरांत लायट येतली, गोंयच्या लोकां खातीर करता। नुवे मतदारसंघात भुंयगत लायटीच्या कामा खातीर 90 कोटी रुपया खर्च जातलो। केंद्र सरकारान गोंया खातीर 681 कोटी रुपया मंजूर केला आणि 1000 कोटी केंद्र सरकार लायटीच्या कामा खातीर दिवपाचो आसा। सध्या गोंयांत फकत 47 मेगावॉट लायटीची निर्मिती जाला। फुडल्या 3 वर्सांत 150 मेगावॉट लायट निर्मिती जातली, अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगले। RDSS स्किमी सकट आमकां सबंद गोंयांत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्याच प्रमाणे RK सिंग आमचे जे युनियन मिनिस्टर आसा, तांणी आमकां 689 कोटी रुपया सँक्शन केला। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा। फायनान्स डिपार्टमेंट हू इज हेडेड बाय आवर चीफ मिनिस्टर डिसायडेड दॅट आमी येता ते 3 वर्सांत 150 मेगावॉट वीज गोंयांत निर्मिती करतले। हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की गोंय हाजे मुखार वीज निर्मिती केंद्र जातलें आणि गोंयांत स्वताची वीज गोंयांत तयार जातली। गौरांग प्रभू मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। राज्यात शियाळ्यांचे आगमन, पळयात सुंदरशा वातावरणाचो हो व्हिडिओ।